देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. तुमी प्रमाणीक म्हूण दोत्तात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयला. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू क्रिस्ताची वंशावळ मेवता. ही वंशावळ आमकां कळोवन दिता की जेजू जावन आसा पोरन्या कोरारांत बसायलोलो मेसाया वो क्रिस्त, जो जालो मनीस आनी किरकोळ असोक मनशां खातीर संवसारांत आयलो. 5 खेरीत वस्तुऱ्यांची नांवां दिल्लीं आसा. ह्यो 5 वस्तुऱ्यो जेजूच्या पुर्वजांच्यो आवयो जावन आसल्यो. त्यो जावन आसा तामार, राहाब, रूथ, बत्सेबा आनी मारिया. भाग्यवंत मातेव कळोवन दिता की जुदेव लोक ह्या वस्तुऱ्यांची नांवां मानून घेवचो ना म्हूण. तामार ही वस्तुरी जुदाच्या 2 पुतां लागीं लग्न जाल्ली आनी तिच्या सासूपाय वरवीं ती गोरबेस जाली. राहाब एक पोतवार वस्तुरी आसली. रूथ पोरकी परदेशी वस्तुरी आसली. बत्सेबा सालोमोवाची आवय, जिचे सांगाता दावीद पातशाय कुडीचें पातो कातारलें. आंकवार मुरी दादल्या विने गोरबेस जाली आनी जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे आंकवार चेडूं गोरबेस जालें जाल्यार ताका फातरांनी मारूंक म्हूण कायदो आसलो. जाल्यार अशें कित्याक? ही सगळी खबर आमकां कळीत कोत्ता की मनशा कुळाक पेकोवणेची आनी साल्वासावांची गरज म्हूण. तेच परेन कळीत कोत्ता की जेजू जुदेवांचे पिणकेंतल्यान जल्मल्लो खरो, पूण तो फकत जुदेवां खातीर न्हय आसलो. तेच परी तो फकत बऱ्या मनशां खातीरूच न्हय आसलो, बगर पातक्यां खातीर. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, तुमी प्रमाणीक म्हूण दोत्तात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयला. मातेवाचें शुभ वर्तमान सोंपतना 28व्या आवेस्वरान 19 वळीन सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शिस्त करात म्हूण जेजू आज्ञा दिता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.